पंचायत वेचणुकीच्या फाटभुंयेर पंचायत वाठारात आचारसंहिता लागू निकाल 12 ऑगस्टाक मतदान 10 ऑगस्टाक 18 ते 25 जुलै मेरेन अर्ज भरपाक मुजत। बनावट डॉक्युमेंट करून हणजूणची एक प्रॉपर्टी लाटपाच्या प्रकरणात एसआयटीन एस्तेव्हान डिसोजाक धरलो एफआयआर नोंद 7 जाणांचेर आरोप मोहम्मद सोहेल शफीचोय आस्पाव। काँग्रेसीन आपल्या 5 आमदारांक व्हेले चेन्नय सोमारा राष्ट्रपतीच्या वेचणुकेकच येतले परत। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण नव्या सीएलपी फुडाऱ्याविशीं खंय जातली चर्चा। कथित वीज घोटाळ्याचेर सुनावणी अटळ, माविनाक थाकाय ना। माविनाचो डिस्चार्ज अर्ज मडगांव स्पेशल कोर्टान मारलो भायर। 26 जुलयाक सुनावणी। इंडस्ट्रीवाल्यांक लायट, रस्ते, उदका सारख्या बारीक सारीक गजालींचो त्रास जावचो ना। वर्सा भितर गजाली तडीक। मुख्यमंत्र्याचे उतर, इंडस्ट्रीचे हाल मात चालूच। म्हापशा ट्रॅफिक पुलीस बऱ्यान साल्वार। सेल्फ एक्सिडेंटाचो पंचनामो करतना स्पीडीन येवपी कार एक्सिडेंट जाल्ल्या व्हॅनीक आदळ्ळी। ड्रायव्हरा आड रॅश ड्रायव्हिंगाची केस। हणजूण पोलिसांनी शिवोले केरे मे महिन्यात झालेल्या घरफोडीच्या प्रकरणात 5 जणांचे टोळयेक उखलले। महाराष्ट्र दिल्लीतल्यान अटक। टोळयेचो साळगावच्या घरफोडीतूय हात। वास्को खाऱ्यावाड्यार फिशिंग जेटीचेर तात्पुरत्या मेंटेनन्साचे काम नुस्तेमारी मंत्र्यान केले सुरू। पेंडिंग सबसिडी क्लियर करपाचे आश्वासन। जेटी वाडोवन दितले, दाजीचे प्रॉमिस। कोलवा दर्यादेगे लागसर शॉक लागून टुरिस्ट सोंपलो। प्रकरणाची चौकशी जावची। सोंपला त्या टुरिस्टाच्या फॅमिलीक लुकसाण भरपाई दिवची म्हणटा आपाचो आमदार वेंजी। कुडचड्यार रवींद्र भवनाच्या विस्तार कामाचे उक्तावण डिसेंबरात शक्य म्हणटा काब्राल। ओपन ऑडिटोरियम 200 लोकांची व्यवस्था आशिल्ले ब्लॅक बॉक्स उबारपाचो प्लान। मांडवी न्हंयक भरते वेळार हुंवार। दिवाडे फेरयेच्या रस्त्यार न्हंय सुकती ये मेरेन फेरी बंद। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 20,000 वयर। एक्टिव्ह केशी 1,40,000। फाटल्या 24 वरांत 57 जाण सोंपले। गोंयांत नव्यो 91 एक्टिव्ह केशी 766। कुडचड्या बाग शिरफोडात पावसाचो सावार। माड पडून व्हॅनीचे लुकसाण। गोंय कर्नाटक आंतरराज्य पुलिसेची कुळ्या बसका। फोंडे, कुळे, उत्तर कन्नडा, हलिया, रामनगर पुलीस अधिकारी वांटेकार। वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचेर मिसिंग कंप्लेनींचेर चर्चा। येरादारीचे नेम मोडल्यार खंयचोय पुलीस चलन काडूंक शकता। पीआय वा डीवायएसपी हाजेरेत तपासतले डॉक्युमेंट म्हणटा एसपी। दिश्टी पडपासारखे नेम मोडल्यारूच गाडयो आडायतले। आपणाक अपात्र करपाक कांयच कारण ना म्हणटा कळंगूटचो काँग्रेस आमदार मायकल लोबो। गोंया भायरसान परत आयलो राज्यात म्हणटा मुंबय गेल्लो। गोंय पुलिसेचे हणजुण्या पुलीस स्टेशनात समाधान। लोकांच्यो कागाळी आयकून गजाली जाग्यार घालूंक मोहीम। चडश्यो केशी ऑन द स्पॉट सुटाव्यो। राष्ट्रपती वेचणुके खातीर आपाचो यशवंत सिन्हाक तेको। द्रौपदी मुर्मूचो आदर करता मात मत सिन्हाक म्हणटा आपाचो खासदार संजय सिंग। शटलर पीव्ही सिंधू पावली सिंगापूर ओपनच्या फायनलीत। सेमी फायनलीत जपानच्या कावाकामीक हरयले।
भारत आड इंग्लंड तिसरी आणि निमाणी वन डे मॅच आयज मॅची बरोबर माळ जिखपा खातीर दोनूय टिमी सज्ज.